कॉमेंट मारला पळय त्याच्या न्हू कानार मारता पळय धरून. काय तुम्ही म्हणटली आज तो आमच्यान सोराता स्पून घेऊन माझ्या न्हू बोटाक कट पडला. कॉमेंट येता आमचे बाकीचे युट्यूबर्स आसा गोयचे युट्यूबर्स ओके तेंकाय अशे नाका जाल्ले कॉमेंट्स येता लाईव्ह सेशनाचे. हॉट हॉट दिसता पळोवपाक. सो आता हे एंजीन हा तेजे फिटींग करता बसयता सगळे. हे पळय हे काल बरें नासले आनी बरें ना म्हणून रांदूंक मेळना न्हू तेका हांवें भायर हाडलो आतां फिश थाली खावपाक. तेच्या वयर कांय ना आयकताय मगो. सगळ्यात तुमका सांगो बरें नासता त्यांना फायदा ह्योच असता की भायले खावपाक गावता घरा रांदचे पडाना. तुका फिश थाली वयर कांय खावंक मेळचें ना ओके कित्याक म्हाका खबर आहा तू खावंक पावचें नाय म्हणून. जाणा आनी डॉक्टरान तेका कितें सांगलेलें गायज खबर आहा. डॉक्टरान सांगलेलें की काय खायना म्हणून तेजो प्रेशर लो जाल्लो सारकें मगो. सारखे कितें खा. आग तू रावला गो RX चलोवपाक रावला. हय तर चलोवंक रावला तर तू सामकें ना मगो. ना हांव चलयतले सारखे ना आले कितें जालें आरेक चलोवंक गावना. वयस थाली पळोवं शकता तुमी. हांवें हाडल्या प्रॉन्साची थाली आनी पळय प्रॉन्स आसा कुल्ल्यो तिसऱ्यो आसा भाजी आसा किसमूर आसा आनी हेणी पळय लेफ्यांची मारल्या. लेफ्यो हा पळय लेफ्यो कित्याक मारल्या गो. कित्याक की म्हाका प्रॉन्स आनी व्हडले व्हडले नुस्तें खावन वास येयलो म्हणून. आवय हय आता तुका बरी चरबी येयली. ना म्हाका धाकटे नुस्तें आवडटा. सो गायज हवेन आपणाक केल्लेली आसा प्रॉन्स थाली ऑर्डर. आनी आयज कसली कडी हा रे हवे. बांगड्याची कडी हा दिसता आयज. बरी हा. तुम्ही येवचे ह्या वाटेन केन्ना ट्राय मारता हांव खाता लागले. गायज माझ्या हेतूर पयात हांवें केल्ला लेफोची थाली ऑर्डर आणि बाकीचे माझ्या आणि अवीच्या भितर सिमिलर हा सगळे. माझो फेवरेट हेतुल्लो गुलाब जामुन आणि वालीची भाजी तिसऱ्यो आणि कुल्ल्यो तर तुमका खबरच हांव भायर खायना हांव अवीक दितले कुल्ली. आणि सुंगटां पळय केदी मोठी आहात हेच्या ताटान. बरी मोठी हा मरे सुंगटां. मोठी हा. हय तुम्ही म्हणटली आज तो आमच्यान सोराता स्पून घेऊन माझ्या न्हू बोटाक कट पडला. RXचे काम करूया आयज तुमकां दाखयता RXचे बारीक बारीक काम जे हांव ती बसयता न्हू फिटींग करतालो तेन्ना. सो बिकॉज ऑफ दॅट कशी लागता ती सांग. बरी लागता कडी. अशी आमकां सुंगटाची कडी गावता आयज वेगळी कडी हा बांगड्याची हा बरी लागता. ना बाय किसमूर पळय किसमूर. सो गायज हे जो किसमूर आसा खबर आहा तो चड बरो आहा. किसमूर लायक जालो. बरें आहा न्हू जेवण आयज. आयज बरें हा जेवण. हा खरेंच बरें हा गायज. तुका टेस्ट आहा. ना टेस्ट ना म्हाका. तुका जेवचेच पडटले सगळे काली करचेच पडटले. हय काल डॉक्टर सांगतालो तो आयकोंक ना तू काय खायना म्हणून हे प्रेशर हे आता मग. हय आणि मेन थिंग कितें जालें जाणा गायज काय खायना ते सोडूनच घाल. ह्या दिसांनी हांवें कोक पेप्सी कांयच पिवंक ना आनी त्या भायर मरे हांवें चॉकलेट बी कांयच खावंक ना. हरशी हांव चॉकलेट बी खातालें पळय अशी घुंवळ कशी येता तेन्ना एक चॉकलेट खाल्ल्यार म्हाका बरें दिसता. तुमकां बी अशें जाता न्हू समज अशें दिसता घुंवळ बिवळ येता जाल्यार एक चॉकलेट खायात आनी पळयात ना जाल्यार कितेंय गोड. पण ह्या दिसांनी हांवें गोड अवॉयड केल्लेलें. माझी थाली काबार जावपाक पावली आनी हे पळय अजून थंय काबार करूंक जाय तुवें. करता कापार काबार टेस्टूच ना. टेस्ट ना तू काय खायना म्हणून मागीर ते प्रेशर बीन हे आता जाणा ते खा. आता माझी पळय ताट माझे प्लेट काबार आनी हेका पळय तुमकां खरें सांगता काय आतां आमी हे 1.5 वर जाले हांगा बसल्या. हांव उदोसून रावता वय केन्ना हे जेवण काबार करता काय म्हणून अजूनच थंय ना ते. जालें म्हाजें गुलाब जामुनच खावपाचो आहा. ओके सो गायज गाडी रिपेअर करपाचो डे 2 आनी तुमी पळोवंक शकता हांगा स्पिडोमिटर बीन सगळे नेवे येयल्लेले आसा.
ओके हांवें असले घातले स्विचीस हे पळय ते पयलींचे येता तसले नाका आहले म्हाका. सो हँडल बिंडल पळया हार्डीचो हँडल हो आनी कितली ब्युटिफूल दिसता पळय बायक पळोवपाक. अमेझींग दिसता पळय सारकी हॉट दिसता पळोवपाक. सो आतां हे एंजीन आहा तेजें फिटींग करता बसयता सगळें रेडी करता ना रे. हा रेडी आहे मरे तूं. सो गायज जाता आतां ऑलमोस्ट रेडी जावपाक पावल्या गाडी. मागीर बूम बाम ट्रूम ट्राम. तुमकां खरें सांगू कोणी कॉमेंट मारला पळय तेज्या न्हू कानार मारता पळय धरून. फुड्यान बीन असले मनीस बीन गावलो न्हू सारको एटाच फोड काडपाचो एटाच सारको बरो घालपाचो धरून. ओके म्हाजें तशें यू नो नननेसेसरी वेस्ट आमी कोणाच्या वाटेक वचना आनी आमच्या वाटेक वता जाल्यार आमी सोडिना आमचें तशें. सो जो कॉमेंट मारला पळय बरें जालें खंय तूं अशें आहा तें कितें बरें जालें तूं शीक जालें तें अशें कितें आहा मरतलें तूं बेगीन फालतूर तूं मेल्या पुरो अशें मरतलें तूं अशें कॉमेंट मारला. सो वायट दिसोंक ना आमकां कित्याक जाणाय जेन्ना कोणी यूट्यूब करता खबर आसा यूट्यूबर्स आसता तेंचे वयर न्हू अपसायड डावन चालूच आसता. 95% लोक हेटसूच आसता जे विडियोज पळयता न्हू कितें म्हणून सोदता. आनी येस गायज तुमकां खरें सांगता लायव्ह वचत जाल्यार लायव्हाचेर एक एकदां नाकाल्ले कॉमेंट येता. आमचे बाकीचे युट्यूबर्स आसा गोंयचे युट्यूबर्स ओके तेंकाय अशें नाका जाल्ले कॉमेंट्स येता. लायव्ह सेशनाचेर यू नो नाका जाल्ले कॉमेंट्स येता. सो दीस इज पार्ट ऑफ लायफ. बट कितें आहा जाणां हाती भायर वचत जाल्यार डेफिनेटली हांव मागीर FIRूच करतलो कित्याक म्हाका खबर आसा कितें करूंक जाय तें. आनी आमचे सायबर क्रायमांतले बीन सगळे ऑफिसर्स दे आर व्हेरी गूड टू मी. पेडणेकर सर इज व्हेरी क्लोज टू मी. हांव बाय चान्स बारीक तर कितें म्हणटा तें म्हाका तेणी पयलीं सांगलेलें की एनी अशें केन्नाय तुका कशें कॉमेंट वॉट एवर इट इज एनीथींग रिगार्डींग सायबर हेतून जाल्यार आपणाक कॉन्टेक्ट कर. आय एम ऑलवेज दे म्हणून तुका. सो आमी एक्शन कित्याक घेयना कित्याक यू नो कोणाचें वायट जाल्लेलें आमकां नाका न्हू कोणाचें बरें चिंतता आमी. आनी जेन्ना मनशाचें एक लिमीट क्रॉस जाता खबर आसा तेन्ना मागीर मनशान उगी रावपाचो न्हू अशें म्हाजें अकॉर्डिंग टू मी हांव जाल्यार अशें म्हणटा. सो आनी कितें म्हणटात कितें म्हणिना दॅट इज ओके. बट वॉच आनी तूं मर आतां तूं मरतलें बरें जालें तूं शीक जालें हे दॅट इज रॉंग न्हू. दीस इज कितें हे आमी कोणाचे दुश्मनाचे पासून अशें म्हणिना. आमच्या वांगडा बाबा अशे लोक येवन गेल्लेले आसा यू नो आपूण तुजी भयण मुगो भाव मुगो आनी अशें तशें हे ते करून गेल्लेले आसा लोक न्हू. लोक दुसरे प्रॉब्लमां आमची हांगाल्ली प्रॉब्लमां दुसरे कडेन सॉल्व करतात. आमी उलयता ते रामा हे कितें कितें म्हटलें तें महाभारत न्हू कितें तरी म्हटलें न्हू भाशण अशें खूब कितें कितें आसा. सो यू नो आमी हें करिना चड घेवन बसना. बट असले तर कॉमेंट येत न्हू तूं मरतलें तूं फालतू तूं वचोन मर हे रॉंग गायज. कित्याक कोणाचें आमी डेथ प्रिडिक्ट करूं शकना ऑर एल्स वी कांट यू नो जस्ट कोणाक म्हणूं शकना तूं मरतलो तुजी आवय मरतली. दॅट इज टोटली रॉंग. हेजे वयल्यान कळटा की आमच्या आवय बापायन आमकां कितलें बरें शिकयलां आनी कितलें वायटूय शिकयलां ते सारकें उलयता. सो गायज तुमी पळयलेलें आयज आमी बरी गेल्लेली भायर खावंक बीन गेल्लेली सगळें बरें आहलें. आतां परत ओके आमी थंयसरल्यान न्हू सकयल गेल्ली ल्हान भुरग्यांक आमच्या भुरग्यां कडेन. पण हे म्हणटाले चल या घरा जोर येता जायना परत येयले. आतां वचून न्हिदलेले म्हणजे दनपारचे 4 न्हिदलेले. आतां ते उठला आतां जाल्यार 9 आनी 9 जाल्यार मागीर कितें म्हणटा तें आमचें फ्रेश बीन जालें आनी परत आहलो तसोच जोर 104. मागीर आमकां डॉक्टरान मेडिसीन बीन दिल्लें. आयज आमी ब्लड टेस्ट केले ओके. सो तेजो रिपोर्ट आतां फाल्यां हाडूंक वचोंक जाय. सो पळोवया आतां कशें कितें तें. पूण जोर येता वयता फ्लक्चुएट जाता. आनी एके वाटेन एक कॉमेंट नाका जाल्ले तुमकां खरें सांगता कोणी कॉमेंट मारला पळय तो गांवांत न्हू म्हाका जेका घालता आनी हो सेम मनीस जाणा म्हाका कोणी कॉमेंट मारला पळय तेजी आयडी हांव तुमकां खबर आसा हांव स्क्रीनशॉट मारून दवरता केन्नाय कित्याक एक एकदां कॉमेंट न्हू ऑटोमॅटीक डिलीट जाता ऑर एल्स कॉमेंट मारतलो मनीस न्हू केन्ना चिंतता कितें आनी डिलीट करता. सो हो सेम मनीस
जूड जेन्ना आमचो भायरसून येयल्लो न्हू तेजे हेजेर कॉमेंट मारलेलो ही इज अ फालतूर थर्ड क्लास आनी फालतूर कितें पसण म्हणून न्हू. सो तो कॉमेंट म्हाका उडास आहलो आनी तेजेर कितें बरयल्लें तेंय म्हाका उडास आहलो. सो दीस इज द सेम पर्सन. हांव जाणा म्हाका खबर आसा कोण तो, बट स्टील ओके तुका बाबा परत एकदां वॉर्निंग दिता हांव. नेक्स्ट टायम तूं कॉमेंट मारीत जाल्यार डेफिनेटली हांव लिगल एक्शन घेतलो. ऑर एल्स म्हाजे जे फॅमिली मेंबर्स आसा मस्तीखोर गोवन, प्लीज म्हाका कॉमेंट करून सांगा शूड आय टेक अ लिगल एक्शन ऑर नॉट. कितें म्हणूंक सोदता हय. तूं सांग. पिसावला तो कोण तो न्हू हवे, सगळे तेका दिसता कोणाक कितें जातलें काय ना न्हू हवे. तशेंच आसता तें, तशेंच आसता. आनी म्हाका अशी एक मॅसेजूय येयल्लेली आसा अंकिताक इंस्टाग्रामाचेर की यू नो आतां तूं मरपाचें आसा, तुजे कडेन कितले कितें कितें आसा तें म्हाज्या नांवार ट्रान्सफर कर अशें कितें तरी आसा. अशें एक मॅसेज येयल्या, कॉमेंट न्हू मॅसेज की यू नो आतां तूं मरपाचें आसा, आतां तूं मरतलें सो तुजे कडेन कितें कितें आहा तें आपणाच्या नांवार कर आनी मर. कर आनी मर. ओके आपणाच्या नांवार कर आनी मर. आमी पळयला तुजी व्हिडिओ, तूं शीक आसा, व्हडलें आहा बरयलेलें तूं शीक आसा. ओके आतां आमकां खबर आहा तूं मरतलें सो तुज्या नांवार कितें कितें आहा तें आमच्या नांवार कर. अरे कसले कॉमेंट हे, नालायक कशे लोक सारखे न्हू. आनी लोक अशे मेन थिंग कितें आहा जाणां गायज, लोक खुले आम म्हणटा जाल्यार खंयचेय आतां चेडूं खंयच्यान चलता तेंच्या फुडल्यान जाल्यार ते कितें करतले हवे, जस्ट इमॅजिन. तशेंच आसता ते. सो आमचो यू नो आमचो हांव कितें म्हणटा खंयसरून न्हू आमची चेडवां सेफ ना. सो तुमी कोणूय भायर सरता यू नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जर तुमी कपल्स कोणूय भायर चलता जाल्यार रातचो टायम मातसो अवॉयड करा. आयसोलेटेड प्लेसीस अवॉयड करा, यू नो रानांचे प्लेसीस अवॉयड करा. फॉर एक्झाम्पल खंय रायडाक वयता, खंय बायक घेवन वयता जाल्यार रातचो आनी यू नो फालतूर एरियांनी मातशें वचनाका, कित्याक आयज काल हें अशेंच चालू आहा. आयज हांवें न्यूज पळयलोलो एवरी मंथ म्हणटा 6 रेप्स आनी 1 मर्डर. एवरी मंथ 6 रेप्स मिनिमम, म्हणजे ते चडूय आसता बट मिनिममाचेर हांव तुमकां सांगता. सो दीस इज वॉट हॅपनिंग इन गोवा. आनी असले कॉमेंट अरे बाबा. आनी हांव न्हू केन्ना कॉमेंट्स डिलीट करिना. हांव दाखोवपाक रावता तुमकां की तुमी जे लोक म्हाजे हजारांनी लोक व्हिडियोज पळयता पळय तितूंतलो एक ना एक असलो आसता की तेका न्हू कोणाचें बरें कशेंच पडलेलें ना, कशेंच ना. हांवें तुमकां खरें सांगता, हांव हायवेचेर ओके सिग्नल पडलो हांव असो फुडें रावला, 2 गाडी सोडून फाटल्यान एक गाडी तिबल सीट बसलेली घाटी मामा आनी थंय त्या वाटेन एक चेडूं स्कुटी चलयतालें स्कुटी. ओके आनी फाटल्यानसून कॉमेंट मारता आवय उसको देख कितनी अच्छी लग रही है, ऐसे लगता है ऐसे उसको. अशें म्हणजे तुमकां हांव कोंकणीन सांगता, आवय बरें दिसता, हेका उखलून व्हरोंक कशें दिसता, हेका गाडयेन घालूंक कशें दिसता. आनी तितल्यानूच सिग्नल हें जालें आनी हांव मातसो गेलो यू नो, म्हणजे मातसो वगत फुडें गेलो त्या चेडवाक आनी घट धरीत म्हणून, पूण ते त्या वाटेन वचोंक ना. ते चेडूं हेवटेन गेले आनी ते स्ट्रेट गेले मागीर. सो अशें चल्लां. सो यू नो नाका जाल्ले कॉमेंट पास करप, नाका जाल्ले यू नो डायरेक्ट वचून चेडवाक हात धरप, घट धरप आनी नाका जाल्ले चालूच आसता. सो तुमकां हांव सगळ्या चेडवांक परत परत सांगता यू नो डू नॉट ट्रस्ट सोशल मिडियाचे जे शोना बरे बरे केस अशें करून ते फिल्टर लावन फोटो घालतात तांकां चड एट्रॅक्ट जावं नाका. ते इन रियलिटी डिफरंट आसता न्हू, तेंची रियल लायफ डिफरंट आसता. तांकां सगळ्यां कडेन पापयो जाय आसता, हेजे कडेन तेजे कडेन. सो प्लीज बी अलर्ट आनी कोण लायफ पार्टनर करता तो बरोच करा. आनी गायज तुमकां खबर आसा हांवें डिसायड केल्लेलें 31st ल्हान भुरग्यांक जेवण दितलें म्हणून आनी कितें कितें दितलें वॉट एवर इट इज. बाय चान्स हेजी तर हेल्थ सारकी आसा, दॅट व्लॉग वील कम ऑन 31st ऑर एल्स मातसो 1-2 दीस पोस्टपोन करया बिकॉज ऑफ हेल्थ. ओके आनी तेतून आमकां 2 जाणांची नांवां फुडें येता, दॅट इज एलोशियस आनी DJ लिन्सू. आनी कोणूय तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करूंक सोदता जाल्यार प्लीज मोस्ट वेलकम. आमी ऑलवेज दे यू नो. आनी येस कॉमेंट कोण कितें म्हणून कोणी कॉमेंट मारला तेका सांगूंक सोदता देव पळयता.
देव पळयतास तूं खूद पळयताय तूं कॉमेंट मारला तो हो व्हिडिओ खूद पळयताय तुजी फॅमिली पळयता आसतली तुजी फॅमिली बऱ्या वेन पळयता आसतली आमकां पूण तूं तेतूंतलो कॉमेंट मारपी एक फालतूर मनीस आसतलो बट स्टील ही मॅसेज हांव तुका स्पेशली दिता की यू नो तूं जितले कॉमेंट मारताय भावाक खबर आसा कर्मा म्हणटा पळय ती आपणाचेर मरे बॅकफायर एक दीस जाताच ओके कोणाचें वायट चिंत्ता न्हू आणि तो एक प्रसंग न्हू वायट हें म्हणटा पळय तो बॅड डेज आपणाचेर येताच कोणाचें वायट करीत जाल्यार आमी कित्याक कोणाचें बरें करता जाल्यार तुमकां खरें सांगता आमी कित्याक कोणाचें बरें करता की देवान आमकां बरी भलायकी दिल्या पुरो नॉट आमकां जाल्यार एटलिस्ट आमच्या पेरंट्सांक आयजचे जे पेरंट्स ना पण म्हाज्या पेरंट्सांक सो हांव तुका भावा कांय वायट म्हणिना तूं कॉमेंट मारला ते तुजी लायफ बाबा खंय पिड्यार जावची न्हू ओके आनी देवान तुजें बरेंच केलां पुरो फरक इतलें आसा कोणाचे वायट चिंत्ता तुका समज एक पर्टिक्युलर मनीस आवडना जाल्यार प्लीज तेजे कडेन चड इंटरॅक्ट करूं नाका तेजे व्हिडियोज पळोवंक वचो नाका जाल्यार कॉमेंट मारच्या परस टाइम वेस्ट करू नका तशें आसा सो प्लीज अंडरस्टँड कर आमचें सिच्युएशन आनी नाका जाल्यार कॉमेंट म्हाकाच न्हू कोणाकूच मारूं नाका लोकांचे श्राप घेवं नाका ते श्राप तुजेर न्हू जाल्यार तुज्या आवय बापायचेर वचोंक आसा आमी काय तुका वायट अशें हें म्हणिना बट स्टील ओके नेक्स्ट टायम कॉमेंट येत जाल्यार तुका हांव डेफिनेटली इलिगल नोटीस धाडटलो इतली तुका गॅरंटी आसा हांव अनपड गवार न्हू म्हाका सारकें खबर आसा कितें करूंक जाय पळय तें आमी हें सिन्स 2014 आमी हें सोशल मिडिया पळयता सो प्लीज ओके आनी लायक शेअर सबस्क्राईब करा बाय बाय